नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी घडल्यात सकाळी सावन आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीचें रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन ह्यो दोनूय गजाली आज हायकोर्टाक ताचेर सुनावणी जाल्या. आनी त्याच बरोबर जें इलेक्शन 24 तारखेक म्हळ्यार परां अवेरां अशें डिक्लेअर जातलें म्हूण सगळे जाण सांगताले ते अकस्मात आज सकाळीं 10 वरांचेर पत्रकार परिशद घेवन डिक्लेअर जालां. आनी ताका लागून जो खवदळ पडला तो खवदळ आनी हियरींग ह्या दोन गजालींचेर आमी आज सुरवात करतात आनी मागीर आमी गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी वतले. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आमचे बरोबर आहात. महेश, तुमी पत्रकार परिशद अटेंड केल्ली सकाळची. सगळे जाण म्हणटाले शेनवार मेरेन तरी आमकां सगळे जाण सांगताले की 24 तारखेक 25 तारखेक सगळे गजाली डिक्लेअर जातल्यो. सो कोड ऑफ कंडक्ट सुद्दां जरी लागलो तरी हो 24-25 तारखेक लागतलो. हे प्रशासकीय पातळीचेर मंत्र्यांच्या लेवलाचेर इन्क्लुडींग इलेक्शन कमिशनाच्या लेवलाचेर सगळे जाण सांगताले. अकस्मात कितें जालें की अशी सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी हें डिक्लेरेशन जालें. आनी कितें डिक्लेरेशन जालें? प्रमोद, काल आमकां सांजची जेन्ना मेसेज आयली की आयज स्टेट इलेक्शन कमिशनाची प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेन्नाच आमकां डावट गेलो की ती फाल्यां डिक्लेअर करपाचें इलेक्शन. सो आमी थ्रू सोर्सीस ते इलेक्शन डेट्स बीन काडले. सो आयज जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर केलें तांच्यांनी म्युनिसिपालिटींचे, तेच बरोबर तेंची बाकीची ज्या जाग्यार झेडपी बायपोल एक जावपाचो आसा, प्लस विलेज पंचायतीचो बायपोल जावपाचो आसा आनी एक सांखळे सायडीन एका वॉर्डान इलेक्शन जावपाचें आसा, ते बीन ही सगळी इलेक्शनां 20 मार्चाक जातली प्रमोद. सेकंडींग कावंटींग आसतलें 22 मार्चाक आणि इलेक्शनाचो टायम आसा तो सकाळचे 8 ते सांजचे 5 मेरेन. आणि जसो आमी झेडपीक पळयला की झेडपी इलेक्शनात जसो कोवीड पॉझिटिव्ह कोण पेशंट आहा तांकां 4 to 5 मेरेन जसो लास्ट टायम 1 वर दिल्ले, तशेंच हे इलेक्शनाक सुद्दां 4 ते 5 हो टायम तांच्या खातीर दवरलेलो आसा स्पेशल. दुसरें म्हणजे प्रमोद, नॉमिनेशन म्हणटात ते 25 तारखेच्यान सुरवात जातली रिसीव करपाक घेतले ते, आणि ते 4 मार्च मेरेन आसतले. मदीं एक संडे येता त्या दीस आसचे ना. ताचो टायमींग आसा सकाळचे 10 ते दनपारचे 1 मेरेन. स्क्रुटिनी जातली 5 मार्चाक एकाच दिसा. विड्रॉवल ऑफ कॅन्डिडेट आहा ते 6 मार्चाक आसतले आणि तेंचो टायमींग आहा सकाळची 10 ते 3 मेरेन आसा. प्रमोद, कोड ऑफ कंडक्ट आयच्यान लागू जाल्लो आसा आणि ज्या ज्या एरियन इलेक्शन आसा त्या त्या एरियन कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर एक्झाम्पल म्युनिसिपालिटीज आहा तितल्या वॉर्डांनी कोड ऑफ कंडक्ट, ज्या जाग्यार झेडपी बायपोल आहा त्या जाग्यार कोड ऑफ कंडक्ट, ज्या जाग्यार विलेज पंचायत आसा आणि त्या तितल्या एरियेक कोड ऑफ कंडक्ट लागला. प्रमोद, आणि एक म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट आमकां दिसतालें की ते 1-2 दिसांनी डिक्लेअर बीन करपाचें. एक एकदां स्टेट इलेक्शन कमिशनान जरी इलेक्शन डिक्लेअर केलें तरी कोड ऑफ कंडक्ट एक एकदां जाय म्हणजे एका दिसान बीन लावता, पण तशें जालें ना. तरी तेंच्यांनी सांगलें की कोड ऑफ कंडक्ट आतां लागिल्लो आसा. प्रमोद, दुसरें म्हणजे एक्सपेंडिचर लिमीट सांगता. एक्सपेंडिचर लिमीट फॉर सीसीपी आहा ते 2.5 lakhs पर वॉर्ड म्हणजे पर कॅन्डिडेट करूंक मेळटलें. आणि 11 जे म्युनिसिपल कावन्सील आहात म्हणजे बाकीच्या म्युनिसिपल तांकां 2 lakhs दवरला तांच्यांनी. नावेलीम जो बायपोल आहा ताका 5 lakhs आसा. सांखळेचो बायपोल जी म्युनिसिपालिटी आहा तितून ताका 2 लाख. विलेज पंचायत जे आसात म्हणजे टोटल 15 विलेज पंचायतींतले 15 वॉर्ड, 15 वॉर्ड नॉर्थ गोवा सायडीचे आणि 7 वॉर्ड साऊथ गोवा सायडीचे हे विलेज पंचायतींचे इलेक्शनाक वतात. म्हणजे टोटल तांकां एक्सपेंडिचर टोटल 22 वॉर्ड्स ते विलेजीचे, तांकां एक्सपेंडिचर आहा 40,000 पर वॉर्ड. आणि टोटल वोटर्स हांव आतां सांगता म्हणजे सीसीपी जालो, 11 म्युनिसिपालिटीज प्लस जे झेडपी बायपोल आणि तांचे टोटल वोटर म्हणजे त्या दीस वोटिंगाक येवपाचे आहा ते 3,10,995 प्रमोद. आणि गो हेड महेश. प्रमोद, आणि एक म्हणजे आम्ही आज पळयला की सीएमाची 2 फंक्शन जाली ती सकाळ फुडें जाली. एक म्हणजे सांतिनीची क्रिमेटोरियम जे आसा तो तेंच्यांनी रिनोवेशन बीन आशिल्ले त्याचे आयज ओपनिंग केला तेंच्यांनी. ते बीन सकाळचेच जाले फंक्शन बिफोर स्टेट इलेक्शन कमिशनाची पीसी जावच्या पयलीं. दुसरें म्हणजे इलेक्शन पीसी चालू आसतनाच स्वयंपूर्ण मित्र जो म्युनिसिपालिटीनी आणि सीसीपीन हो गव्हर्मेंटान आयच्यान स्टार्ट केला. मित्र म्हणून जो आसलो जसो तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र जसो पंचायत केल्लो तसो आतां तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीनी स्टार्ट केला. सो तांकां 1 कोटीचो प्रोजेक्ट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक घेवपाक मेळटलो आणि तेंचे तो स्वयंपूर्ण मित्र वांगडा तो उलोवन बीन तेंच्या वांगडा डिस्कस करून तो गव्हर्मेंटा मेरेन धाडपाचो आसा. आणि तांचो प्रत्येक शेनवारा सकाळचे 10 ते दनपार 1 मेरेन स्वयंपूर्ण मित्र तो म्युनिसिपालिटीनी आसतलो. आणि
तेंच्या कडल्यान जे कोण बरे म्युन्सिपालिटी परफॉर्म करता तांकां प्रायज दिवपाक येतले फर्स्ट सेकंड थर्ड, जशी पंचायतीक जशी तांच्यानी डिक्लेअर केला तशी. आणि एक प्रमोट जाला ती म्हणजे पॉलिटिकल हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ संसोडेची आज मिटींग जाला. म्हणजे ताका सीएम आशिल्लो, गार्बेज मिनिस्टर मायकल लोबो प्लस बाकीचे ऑफिसर्स प्लस विजय सरदेसाय एमएलए रेजिनाल्ड आणि एमएलए दिगंबर कामती आशिल्ले. आणि मिटिंगेक तशें रिव्ह्यू मिटींग ती व्हडलीशी काय डिसिजन जावंक ना, फक्त डिस्कशन जालें. प्रमोद ह्या भयेश गरज पडल्या परत येता तुज्या म्हऱ्याक, पण हांव थंयच्यान स्ट्रेट वता. आमचे लिगल रिपोर्टर मुकेश कुमार आसा आमचे बरोबर, आणि जे सकाळी सावन हायकोर्टां भितर जी सुनावणी जाल्या आनी म्हत्वाची सुनावणी जाल्या, ही इंट्रस्टिंगली अशें जाल्लें की आज ही सगळी पिटिशन सुनावणी येता हायकोर्टाक, आनी दुसरे वटेच्यान सकाळच्या सामके 10 वरांचेर इलेक्शनाचें डिक्लेरेशन जाता, जाका लागून हायकोर्टा भितरय बोवाळ जालो. कितें घडलें नेमकें जाणून घेवया. Mukesh, just tell us what happened. I think it's a very tricky situation now that the election has been declared and High Court is still hearing the case. So what happened since morning? Tell us argument by argument, because let us at least put it in perspective what can happen next. Go ahead. Pramod, regarding this reservation, notification was issued on 4th of February. And later on, the petition was filed. Several petitions, almost 11 petitions, are filed before the High Court challenging that notification regarding the reservation of different wards on the different contentions. So last week, the notice was issued to the state government and the state election commission, and matter was scheduled today for the final disposal. So as we know that High Court hearing starts at 9 a.m. and the press conference of election commission was scheduled at 10 p.m. So High Court took up this matter for hearing about at 9:35, 9:40 a.m. So as the matter came up for hearing, counsel representing State Election Commission informed the High Court that notification has already been issued. It is notified. Election date is 20th March and counting will be conducted on 22nd March. So High Court was very surprised that yesterday was Sunday and before 10 o'clock, how come this notification is issued? So High Court rather sarcastically asked the counsel representing a State Election Commission whether State Election Commission works in night also. So this was such a situation, and the High Court also asked that what was the hurry to announce this election when the matter was pending for hearing today. So can it not be wait for another 1 day or 2 days? So counsel representing a State Election Commission given the argument that budget session is scheduled to start from the 24th March and the commission wants to conduct the election and complete this whole procedure before the budget session of the assembly. So there was no relation between the budget session of assembly and this municipality and other polls. So High Court criticized the State Election Commission that this was not good action. But again, the Advocate General representing Goa government said that, as we know that once the election process is started, when the model code of conduct is enforced, court doesn't interfere in the matter of the election. So, but Goa government told the High Court that they will not take this defense that the election has been notified, but they will argue the matter on the merit of every petition. So High Court was happy with the statement of the state government, and the later on matter started in the afternoon again for final hearing. So there are, as I told you, 11 petitions. There are several grounds which has been put up by the petitioners, and that has been defended by the state government. One major point I want to highlight here. Most of the petitioners have said that the reservation has been notified arbitrarily. There is no ground, like suppose like Sangha area, for example, we are taking up. There is ward number 6, which has been notified for scheduled tribes. But petitioners are saying that there are only one family from the scheduled tribe. So how can this ward be notified for the reserved for the scheduled tribes? So Advocate General representing state government said that the constitution says that there should be rotation of the reserved ward, but there is not set principle or set policy for the on the which ground the ward will be reserved. So that's why state government further said that one
contestant who can think that reservation has been done against him, so it may benefit to another. So in absence of set principle, आय थिंक एक गजाल जी मुकेश सांगता ती सामकी म्हत्वाची आहा हातूंत भितर आनी ती म्हळ्यार नोटिफिकेशन इलेक्शनाचें. मुकेश जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट लेट्स पुट दीस इन पर्स्पेक्टिव्ह. इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन रातयांक इशू जालां जेन्ना हायकोर्टा भितर हें हियरींग जातलें सोमाराक, हें सगळ्यांक फाटले 5-6 दीस खबर आसा. अशें आसतना इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन रातयांक इशू जालां आनी सकाळ फुडें जेन्ना हायकोर्टान ही पिटिशन्स हियरिंगाक घेतल्यात तेन्ना हायकोर्टाक इन्फॉर्म करतात की हें नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू जालां, जाचेर हायकोर्टूय अजाप जाता की कितें की रातयां भितर तुमी कशें काम केलें. तितल्याचेर जायना की मागीर जे आर्ग्युमेंट्स जातात थंय सरकार मागीर म्हणटा हायकोर्टाचो मूड पळोवन की इलेक्शन प्रोसेस सुरू जाला. जनरली कशें आसता की इलेक्शन प्रोसेस चालू जालो की कोर्ट हस्तक्षेप करना. आतां सरकार सांगता हायकोर्टाक की आमी तें डिफेन्स घेवचे ना की प्रोसेस सुरू जाला म्हणून कोर्टान हस्तक्षेप करचो न्ही, वी वील आर्ग्यू दीस मॅटर ऑन इट्स मेरीट म्हणून. मुखार या मुकेश. टू थिंग्स आय वॉन्ट लिटल बीट ऑफ अ क्लॅरिटी फ्रॉम जनरल पब्लिक्स पॉयंट ऑफ व्यू. नाव the notification for the election has been issued and all these reservations and delimitations are challenged. What happens now? This is a very interesting point. What happens to the notification of the election if High Court tomorrow finds this reservation and delimitation very arbitrary? What happens then? Has there been any arguments in the High Court today regarding this matter? Has government said something? Because one fact that is right now completely clear on the table is that the notification for the process of election has been issued. So what happens now? Tomorrow High Court finds the reservation and delimitation process arbitrary and strikes it down. What happens to the notification of election? Any arguments on that in the High Court? Pramod, not exactly. This argument does not have happened as of now, but being a court reporter for 15 years, your question is very much valid, but I would say that we should skip this question and we should wait for tomorrow, that let the High Court decide which way and what order it passes. So we should not... No, there are only two ways this can go. One way is High Court refuses to interfere and keeps the reservations and delimitations as it is, or High Court takes a point of view that this is arbitrary. There are only two ways this can go. So if High Court takes if High Court upholds the reservation and delimitation, there is no question of the election notification becoming null and void. But what if the process of reservation and delimitation is struck down? So right now you are saying government has not made this point clear in the High Court. Although government has said that we are not going to defend our case saying that the election process has started, government has also not said what happens to that notification if this case goes against them. That is what you are saying. Tell me one thing. When can we expect order in this matter now? The hearing will resume tomorrow. It will be continued tomorrow, and we are hopeful that it will conclude because there are 11 petitions. So we expect that the hearing will conclude tomorrow, and the court may pass order instantly or may reserve this order. So at least we can safely say that this week we can expect order in this matter. So you are saying that within this week, High Court will give its ruling as far as all these 11 petitions are concerned? Most likely, Pramod, most likely. Last question, Mukesh, before I let you go. Whatever happened in the High Court today, there are two major issues. As you rightly said, reservation, delimitation, and third, as far as reservation is concerned, I think one matter that has been widely highlighted also is the 33% reservation for women, which has not been met in couple of municipalities. Was there any specific discussion regarding to that in the High Court, specific arguments regarding that in the High Court? Because that is one constitutional provision which is kind of non-debatable.
Either there is 33% reservation or there is no 33% reservation. Yeah, I was talking to Advocate General on this issue also after the matter was heard, and Advocate General also agreed that this is very valid question. But the text is written in the rule book that reservation should not be less than 33.33%. Correct. So we can say that this is matter of interpretation. If it is 33.33% or not less than 33.33%, that means it can exceed to 33.66%. Yeah, So but it there cannot are be 32%. Yeah, so it cannot be. Yeah. So High Court has to decide, and definitely there are certain areas where this, if it goes to 33.66%, then definitely one word will increase for this much difference. So this matter is partly argued today, but time was over, so it has been kept for tomorrow. This discussion will continue tomorrow. The discussion will continue. Thanks a lot, Mukesh. Mukesh, any more updates in the gang war case if you have, or whatever we have broadcast till yesterday, that's the final thing? We have this much update, Pramod, that all the accused were produced before the JMFC court in Margao, and the police has got 9 days police remand. And I was talking to one police officer. They were saying that their primary action will be that the firearm they want to recover, that which was used in the offense. But I don't think there is any update, much more update in this case. Yeah, thanks a lot, Mukesh. हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव वता वास्को. विक्रम जॉइन जाता आमकां वास्को सावन. विक्रम, कितें आहा? सर आता आमी जशें उलयताले रिजर्वेशनाचे, सो इट ऑल बिगेन फ्रॉम वास्को, म्हणजे हांगच्यान जे काँग्रेसाचे फुडारी आसा संकल्प आमोणकर, I think the issue of 33% reservation for women also वास्को आसा. हय इट इज ऑल बिगन फ्रॉम वास्को. आणि सगळ्यात चड उमेद म्हणटा ती हांगा वास्कोन आशिल्ली, म्हणजे कितें तरी एक डिसिजन जातलो. अँड टुडे सोमाराच्या दिसाक आयज म्हणजे आमचे ग्रामस्थळ दामोदर देव आसा, सो खंयच्यान तरी सोमारा हांगच्यान कितें कोर्टाचें डिसिजन घेवन जायत्या लोकांनी आपली कॅम्पेनिंगाची तयारी जावं वर्ड फायनलायझेशन डन केल्लें. पूण जशें आतां आमी पळयल्या सद्याक तरी तांचे कांय हालचाल ना, अजुनूय लोकांनी ग्राउंड फिक्स करपाचे उरल्या. डिपेंड्स लॉट ऑन रिजर्वेशन. खंय तरी सर हाजेर आतां एक बरो क्वेश्चन उरला, म्हणटा तो वास्कोन हाजे फुडें कितें जातलें ते एक. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, काल गोवा काँग्रेसीचे व्हायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकरान हांच्यांनी एक बरो व्हडलो एलिगेशन केल्लो आसा, आनी तांचें म्हणणें आसा की तांचे सारके कन्फर्म सोर्सांनी तांकां सांगलां की हे जे चिखले हॉस्पिटल आसा, म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, ते खंय तरी प्रायवेटायज करपाचे एफर्ट्स चालू आसा, डिमार्केशन चालू जाल्लें आसा, आनी खंय तरी एक प्रायवेट डॉक्टराच्या हातान वयले 2 फ्लोर कितें तरी दिवपाचे आसा. आनी अशें करत जाल्यार जायते लोक, म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जायते गरीब लोक वता फॉर देअर ट्रिटमेंट, म्हणजे तांकां थंय पयशे लागना. सो खंय तरी प्रायवेटायज करपाचे न्ही म्हूण तांच्यांनी एक बोवाळ घातला, आनी तांच्यांनी सांगलां की काँग्रेस वील नॉट अलाव दीस टू हॅपन, कित्याक तांचें म्हणणें आसा की हाजे पयलीं जे जीएमसीन कॅन्टीन जावं फार्मसी जावं ते सगळे प्रायवेटायज केल्ले आसा, इवन हाऊसकीपिंग. सो हांच्यांनी एक एफर्ट हांगा चिखले हॉस्पिटलांत तांचे नजर आसा, आनी सद्याक मिटींग चालू आसा अशें तांच्यांनी एक एलिगेशन केल्लें आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर, जे आमी उलयता पोर्ट लिमिट्साचे, जे आमी आतां एक नवे मेजर पोर्ट्स एक्ट बील पास जावपाचें आसा, ते मेजर पोर्ट्साच्या एक्टान भितर सर एक व्हडलें इम्पॉर्टंट हांगा आज सद्याक बोवाळ चालू आसा, म्हणटा तो आमचे सान जासिंतो आयलँड. ते सान जासिंतो आयलँड जे आसा, म्हणजे वास्कोच्यान जेन्ना कुठ्ठाळेच्यान वास्को वता, एक वी कॅन सी अ ब्युटिफूल आयलँड, आनी थंय तांची एक व्हडली चर्च आसा. सो खंय तरी ते आयलँड अकॉर्डिंग टू द प्लॅन्स हॅज बीन मार्क्ड अंडर द पोर्ट लिमिट्स, आनी हाका लागून थंय एक बोवाळ जाला, कित्याक थंय सर सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसता ते थंय रावता, आनी थंय सर दीस इज द ओनली आयलँड वीच एज मच एज आय नो, तांचो एक कायदो आसा की हांगचो 1 सेंटीमीटर सुद्धा कोणाक दुसऱ्याक, म्हणजे खंय बॉम्बेची पार्टी जावं दिल्लीची पार्टी कोणाकूच विकूंक मेळना. सो तांच्यांनी ते एकदम केअरफुली ते आयलँड राखलेले आसा, आनी ते जाग्यार ते कोण जागोय विकना, आनी कोणाक जागो विकपाक प्रोत्साहनूय करना, आनी अलावूय करना. आनी असले वेळाचेर समज ते आयलँड समज एमपीटीच्या हातान पडटा, पुढे ते कितें थंय जेटी घालतले, एक्विजिशन करतले, हाजेर एक मोठो बोवाळ पडला. आनी खंय तरी फाल्यां एक व्हडली मिटिंग्स, म्हणजे सगळे जे एनजीओ आसा, एंटी कोल एक्टिविटीचे जे एक्टिविस्ट आसा, हांच्यांनी फाल्यां सगळ्या 4 सुमार थंय एक व्हडली मिटींग आसा. सो दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को सर. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान मुखार वता. विवेका म्हऱ्याक फोंडेची अपडेट घेवया. विवेक, कितें चल्लां?
प्रमोद आता तू माझ्या फाटल्यान दिसता तुका जे हय. 2 ट्रक आसा ते रेल्वेचे ते 3 ट्रक सुमार जे पारंपारीक रेंव काडटा फोंडेकार गोंयचे तेंच्यांनी हे 3य ट्रक हाडयल्ले आसा कुणे हांगासर आणि ते आता आउटपोस्टार हांगा हाडल्या तांकां हांगासर परमिशन ना गोंयची की तांकां हांगा येवपाक रेंव घेवन येवपाक आणि तेंचे लिमिटूय आहा ते 15 टन घेवन ते आता येयल्या पण ते कशें कितें तांकां गेटींतल्यान सोडल्या आणि कितें म्हणून आता सगळे रेंवकार आता हांगासर एक मिटींग घेवपाची आसा की हे बंद जावपाक कित्याक गोंयान रेंव वेवसाय बंद जाला जाल्यार भायल्यान रेंव हाडून हे कित्याक हे करता काय म्हणून तांकां एलाउड कशें करता काय म्हणून आनी एक गजाल प्रमोद आयज डॉक्टर केतन भाटीकारान एक प्रेस घेतली म्हणल्यार सामको इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणल्यार 108 समज जर आयच्या तारखेक कॉल करीत जाल्यार तो महाराष्ट्रान कनेक्ट जाता आणि थंयच्यान विचारता तो खंय लागला काय म्हणून गाडी तुका खंय जाय काय म्हणून गोंयान जाय काय खंय जाय गोंयाक खंय पडटा काय म्हणून अशें एक 15 दीस जाले नेटवर्क सगळे ब्लॉक जावन आसा सो हाचे विशीं तेणें म्हाका दिसता बरी सविस्तर म्हायती दिल्या की इवन आमकां कॉल रिकॉर्डिंगूय तेणें दाखयलें की कशे पद्दतीन ते ट्रान्झॅक्शन करता जावं गोंयान 108 लायलो की महाराष्ट्रान लागता आणि महाराष्ट्रातले लोक विचारता सो हे कितें तरी सीएमान जावं हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवंक जाय अशें म्हणून तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या प्रमोद ही आशिल्ली अपडेट फोंडेच्यान या थँक्स विवेक. हांव थंयच्यान वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देजांतले अपडेट? प्रमोद येता न्ही आयकूंक? या गो हेड. आयची अपडेट दिता आसतना आयज हे इलेक्शन म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन डिक्लेअर जाला आणि आयज चडशे MLAंनी खुबशीं कामां सकाळी 9:30 पयलींच हे घेतल्या. म्हापशेचो MLA जोशुआ डिसोजान आयज म्हापसा मार्केटान अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाचें फावंडेशन घातलें. जे सगळ्यो वायरी म्हापशाचे सगळे सिटीन सगळ्यो हे जातात त्यो वायरी सगळ्यो अंडरग्रावंड वयतल्यो. हो एक खूब दिसांचो हे आसलो प्रोजेक्ट आसलो ते हे घातला. दुसरे सालिगांवचो MLA जे साळोकर हेणी हॉटमिक्साचे काम पिळर्णा इंटरनल रोड आहा पळय ते हॉटमिक्साचे फावंडेशन घातला. दुसरे इलेक्शनाचे म्हापशाचे म्युन्सिपाल्टीचे जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाचे आसले BJPचे ते अजून तेंचे म्हणजे हे जावंक ना. MLAन सांगला 2 दिसा भितर ते आमी सगळे बसतले पार्टी कडेन उलयतले आणि कोण कॅन्डिडेट आसतले ते डिक्लेअर करतले म्हणून आणि तितूनसून भितरसून नवीन चेहरे जे अजून इलेक्शनाक ना तितले चड तशें म्हणजे अर्द्या वयर तरी ते नवीन चेहरे आसतले ते यंग स्टार आसतले अशें एक सांगला. दुसरे शिवजयंती पयर 19 तारीख जाले कलंगूट शिवजयंतीची मिरवणूक काडपाक लागून गेले तेन्ना पुलिसांनी तेंची ती मिरवणूक आडयली आणि तांकां परमिशन दिवंक ना हे हितून तांकां रॅली काडूंक दिवंक ना त्यातून निषेध करपाक लागून काल म्हापसा जे हुतात्मा स्मारक आहा थंयसर शिवाजीचो जो पुतळो आहा थंयसर चडशे म्हणजे गोंयचे चड शिवप्रेमी जे आसले तेंच्यांनी निषेध मिटींग घेतली आणि तेतून तेंच्यांनी उलयता आसतना अशें सांगला की जी फुडें आतां तिथीनुसार जी शिवजयंती येतली ते दीस आमी कसलेच परमिशन ना घेता आसतना आमी कलंगुटान रॅली काडटले. सरकाराक जर हे आसा जाल्यार जर आडोवपाचे आहा जाल्यार तेन्ना आडोवन दाखोवपाची अशी एक तेंच्यांनी इशारो हो दिल्लो आहा. ही आसली बार्देशांतली अपडेट. या थँक्स श्याम. म्हाका दिसता फाल्यांचो दीस हायकोर्टाच्या दृश्टींतल्यान खूब म्हत्वाचो आसतलो आनी एक गजाल म्हाका दिसता सामकी क्रुशल आसा ह्या सगळ्या हातूं भितर ती म्हळ्यार जे आमी मुकेशा कडेनूय उलयल्ले की जे इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू जालां आनी दुसरी वटेच्यान ही 11 पिटिशन्स आसात जाल्यार जर फाल्यां एक 2च गजाली जावपाक शकतात. एक हायकोर्ट म्हणपाक शकता की ओके प्रोसेस इज ओके वी डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर गो अहेड. दुसरे हायकोर्ट म्हणपाक शकता की नो प्रोसेस इज नॉट ओके इट इज आर्बिट्री अँड वी आर स्ट्रायकींग इट डावन. सो जर स्ट्रायक डावन जालें जाल्यार ह्या नोटिफिकेशनाचे इलेक्शनाचे जे इशू जालां रातयां इशू जालां आनीक खबर आसतना की दुसरे दीस हायकोर्ट ही पिटिशन्स आयकतलें अशी परिस्थिती भितर इशू जाला. सो त्या नोटिफिकेशनाचें कितें म्हाका दिसता हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न प्रत्येकाच्या तकले भितर आसतलो धरून सरकार पक्षाच्या. कारण एक आसा जशें मुकेशानूय सांगलें 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन
किंवा ज्या जाग्यार एसटी पॉप्युलेशन ना त्या जाग्यार तो वॉर्ड एसटी करप, हे जे लॅकुनस आसात हांचेर भरपूर चर्चा जातली, आर्ग्युमेंट्स जातले, सरकारूय हे डिफेंड करपाचो प्रयत्न करतलो. कांय गजाली खूब स्पश्ट आसात, लायक 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन. कांय गजालीक सरकाराक अजून दिसता की इंटरप्रिटेशनाक स्कोप आसा. मात सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो तो हो की जर सरकाराच्या फावराद निर्णय आयलो ना जाल्यार ह्या नोटिफिकेशनाचे इलेक्शनाच्या कितें जाता. म्हाका दिसता हे सस्पेन्स जें आसा तें फुडले 24 ते 48 वरां उरतलें आनी ताजेरच म्हाका खुबश्या नगरपालिकेच्या उमेदवारांची आनी त्या उमेदवारांच्या धनयांची म्हाका दिसता बरीच फुडलो 1.5 म्हयन्याचो प्रवास अवलंबून आसतलो. कितें जातलें तें आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. सद्याक म्हजो वेळ सारको सोंपला, इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.